पहिले सुवातेर हांव सुशेन गावडे आयज सरपंच पद बिनविरोध निवडून येयल्लो आहा। ताका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच हांव सरपंच जाल्लो तेन्नाय आमकां सगळे जाल्ले आमी सरपंच तेन्ना आमकां तेजो खूब सपोर्ट आसलो। तोच आमी तेजे सांगातार रावतल्यो आनी आमचो सगळो फूल सपोर्ट सगळ्या पंच मेंबरांचो सपोर्ट आसतलो। सरपंच सोनाली, तुझ्याकडे प्रभारी सरपंच पद म्हणून 15-20 दीस असले, किती अनुभव हा तुझ्याकडे? बरो अनुभव। सगळ्यात पयलीं हांव सुशांताक कॉंग्रॅच्युलेशन करता की तूं सरपंच जाल्या बद्दल आनी तेणी म्हाका सपोर्ट केल्लो आनी आमकां सगळ्यांक तेणी सपोर्ट केला। तसोच आमचो सपोर्ट सुशांताक आसतलो आनी तो बरे भाशेन फुडलीं कामां करतलो। आता सध्या आमचो थोडो गार्बेजाचो प्रॉब्लेम आसलेलो, तो आमी आयच्यान न्यू कॉन्ट्रॅक्टर घातला। तो डोर टू डोर सगळ्यांच्या घरांतलो कचरो उखलतलो आनी ताका मातसो म्हणजे आतां थोडे 8 दीस वयतले करपाक आनी आमी तांकां दाखयतलो कशें कितें काय करपाचें। तसो हेचे कडसून आमी तो एक काम म्हणजे टेंडर एक बरें ह्या करून घेतलो सुशांतान। सगळ्यात पयलीं मी माझ्या सगळ्या पंचांचा धन्यवाद म्हणटा। मी म्हाका बिनविरोध तेंच्यांनी निवडून हाडलेलो आहा, सरपंचाच्या पदाक दिल्लो आहा तेंच्यांनी म्हाका। आनी तशेंच माझे सगळे गावातले सगळे फ्रेंड सर्कल आनी माझे वोटर्स ताका सगळ्यांक मी थँक्यू म्हणटा। तेंच्यांनी म्हाका पंचाक निवडून हाडून आतां म्हाका सरपंच केला। गावा खातीर कितें करपाचें आसा तुजे कडेन प्रायोरिटीज? गावा खातीर सध्या लोकांची बारीक बारीक कामां काय आहात ती सध्या फुडें घेवन वयतलो कामां करता। सरपंचाचो मी आयज म्हाजो टर्म सोंपल्या प्रमाणे मी आयज राजिनामा दिल्लो आसा। तसोच आयज आमचो आयज सरपंच जाल्लो आसा न्यू सरपंच सुशांत गावडे, तेचे हांव अभिनंदन करता। तसोच आमच्या पंचायतीन न्यू मेंबर येयल्लो आसा प्रज्वल फर्नांडीस, तेचे हांव अभिनंदन करता। नवीन सरपंचांना कॉंग्रॅच्युलेशन सुशांत गावडे यांना। आजची मी काही बोलण्याची गरजच नाही आहे, कारण आजची गर्दीच सांगते की किती विश्वास आहे त्यांच्यावरती सगळ्यांचा। आणि मला पण तेवढाच विश्वास आहे, कारण जेव्हा आम्ही सरपंच होतो तेव्हा त्यांनी आम्हाला सुद्धा खूप हेल्प केलेली आहे। बोलवल त्या क्षणी ते आलेले आहेत, तिथपर्यंत पोहोचलेले आहेत आणि खूप सारी कामं केलेली आहेत। त्यामुळे मला सुद्धा खूप विश्वास आहे की तो पुढची पायरी चांगलीच गाठेल आणि त्यासाठी त्याला ऑल द बेस्ट करते। शिल्पा, तू पयलेच फावट निवडून येयला पंचायतीचे, तुजो सपोर्ट कोणाक आनी कसो कितें आसतलो? कितें आसा पयले ताका हांव सुशांताक कॉंग्रॅच्युलेशन करता। एक म्हाका दिसता तो गावडे समाजान फर्स्ट सरपंच ताका कॉंग्रॅच्युलेशन करता। तशेंच कांय म्हाजी एक इच्छा की ताका जाता तितलो म्हाजो सपोर्ट करपाक आनी तेणें आमकां आमच्या सगळ्या एकल्या आपल्या वाड्याक न्हू पूण सगळ्या नवी वाड्याचेर लक्ष घालून तांकां तेणें तेंच्या सगळ्यांक हेल्प करचो। तू निवडून येयलो, कितें इश्यू आसलो आनी आतां कितें करूंक सोदता तूं? मेन म्हणल्यार आमचो इश्यू आसलो तो शेअर झाडाचो। त्याच कारणाक लागून आमचो आदलो पंच आसलो तो एका डिस्क्वॉलिफाय जाल्लो। सो आतां कितें तरी आमकां तें हायकोर्टानसून आमच्या शेअर झाडान आहा त्यो केसी आमकां कितें तरी आमकां MLAचो सपोर्ट घेवन इवन आतां सरपंच आतां न्यू येयला सेक्रेटरी आहा तांच्या सपोर्टान आमच्यो कितें तरी आमच्यो केसी आहा त्या शेअर झाडान त्यो आमकां रिलीफ दिवचो। कित्याक आमची रेजिडेंस घरां आदीं सांगलेल्या भाशेन आमची रेजिडेंस घरां आमी स्थानीक रावतात ती आमची फिशरमॅन तेंची घरां ती। सो ती तर फाल्यां तर आमचे गव्हर्मेंट म्हणा हायकोर्ट म्हणा विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू हायकोर्ट तेंच्यांनी ती मोडूंक उपकारना। कित्याक आमचो लोक खी रावतलो हो आमचो मेन एक प्रश्न आमच्या माथ्यान ना। तो आमचो घराचो सपोज तेंची मोडली जाल्यार आमचो लोक आनी खंय वयतलो लोकांक आनी दुसरें हें ना। दुसरें सेकंड थिंग म्हणल्यार हें आतां कितें म्हणटा रेग्युलायझेशन करपाचें तेतूनय तांच्यांनी आमची ही घरां जाता जाल्यार रेग्युलायज करून आमकां रिलीफ दिवचो। हांव सगळ्यान पयलीं सुशांत गावडेक सगळ्यांच्या वतीन हांव कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा। आनी हांव ताका म्हणटा की तेणी आमच्या वार्डा बरोबर आमच्या गांवाचेरूय लक्ष दवरपाचो, कारण आज गांवांतले खुबशे लोक भियेल्ले आसात। कित्याक जायते इश्यू गांवांत आसात, जशें आतांच शिल्पान म्हणटलें की CR प्रॉब्लेम ते हेतून तेणी तांकां लोकांक हेल्प करपाची, जेणे करून आमदाराची हेल्प घेवपाची आनी जे कसले विशय आसात ते सॉल्व करून लोकांक हे सिजनाक कांयच प्रॉब्लेम जावचे ना अशें रिलीफ दिवपाचें। संदीप गावडे, तुका कितें दिसता आयज सर सुशांताची निवड जाली तेच्या खातीर? आयज सुशांत गावडे आमच्या समाजाचो पयलेच फावट एक सरपंच जाला म्हणून आमकां सगळ्यांक खूब मोठो अभिमान दिसता। आनी आमी सगळ्यात चड इतले खोशी आसात की आमी आमचे आनंद कसो व्यक्त करचो होच आमकां प्रश्न पडटा। आयज पंचायत स्थापन जावन 50 वर्सां जावन गेली, पूण 50 वर्सांच्या कारकिर्दीत आमी पंच म्हणून निवडून येवपाक खूब प्रयत्न केले, पूण आमकां ते शक्य जालें ना। पूण आयज सुशांताचे जे नशिबान आसले आनी त्या सुशांताच्या रुपान आमकां पंच म्हणून आमकां निवडून येयल्या उपरांत जो आमकां आनंद जालो त्या आनंदाच्या रुपान आयज हरमलचो प्रथम नागरीक
म्हणाल आयज जो ताका मान मेळटा तो आमकां ह्या सगळ्या गावडे समाजाच्या समाज बांधवांक आमकां एक अभिमान दिसता आणि हांव देवा कडेन प्रार्थना करता की सुशांता कडेन बरी गांवचो विकास बरो जावचो बरें बरें काम तेचे कडल्यान जावन समाज कार्य तेच्या कडल्यान अशें चालू रावचें अशें हांव परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करता आनी ताकाय सांगता तांणी जे आयज जे पद्दतीन ह्या वार्डाचें काम चालू दवरलें तशेंच गांवचेंय काम चालू दवरून हाचे फुडलें सुद्दां तेणें आपले जे पंचायत सदस्य म्हणून जे स्थान आसा ते कायम दवरपाचो प्रयत्न करचो आणि तो दवरतलो हे आमकां सगळ्या समाजान विश्वास आसा आणि हो जो समाज गावडे समाज आसा तो आमी कायम त्याच्या फाटल्यान आसतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.